तें कळचें ना. आमी तें भोगलां आनी आयज आमकां काळजांतल्यान दुखता की जें आसलें तें कितलें बरें आसलें. टॅक्नॉलॉजी फुडें वचत रावता बट वी आर लॉस्ट समवेर. तुमची भावना आसा की आमी वी गो टुवर्ड्स म्हणजे एडवान्समेंट जाता आसतना तो निसर्ग काबार करीत आमी वतात. ताचो बॅलन्स आमी लॉस जातात. इट डजंट मीन आमी फाटीं रावंक जाय आनी ओल्ड ट्रेडिशनल मॅथड्स जावं अशें कांय आसना. पूण आमकां जें इन्स्टंट जाय पडटा. म्हाका जाय आसता हिंगा एक 100 फ्लॅट करपाचे त्या खातीर हांव हे सगळे लुगारूच घेता आनी फ्लॅट्स करता. सेम टायम कारण तो इन्स्टंट मनी मेकींग बिजनस. हांव मायनिंगान आसा. म्हाकाय फील जाता. सांगपाचें न्हू पूण वेन वी लूक फॉर अ इन्स्टंट एंड वाय दीस इन्स्टंट थिंग. म्हजें एक ड्रीम आसलें की हांव MLA जावपाक जाय. जायतीं वर्सां काम केलें आनी शेवटाक हांव म्हणटा की हांव इतली सर्वीस करता आनी लोक सदांच म्हाका म्हणटात की सुभाषा सारको भुरगो पॉलिटिक्सान आसपाक जाय. आनी जेन्ना इलेक्शन येता सुभाष बेस्ट मनीस सगळें व्हेरी एफिशियंट. पूण सुभाषा कडेन त्या मनशाक उडोवपाक अनिल साळगांवकाराक उडोवपाक पयशे आसतले म्हणून म्हजे लोक जे म्हाका बरें म्हणटात ते तेका वोट मारतात कित्याक तो जिखून येतलो. वी आर लॉस्ट इन दीस सिच्युएशन. दीस इज अ ओनली सिंगल एग्जाम्पल. आनी मागीर कितें जाता की पीपल ट्राय टू मेक कम इन टू पिक्चर. खंयच्यानी म्हाका पयशे आसले बगर ह्या जगाक आपल्याक मान ना सन्मान ना अशे भावना जातात. ती तुमच्यो जावच्यो नात. तुमी कवी मनाचे आसात. यू आर सॅटिस्फायड वीथ ऑल. पूण जे एम्बिशियस आसतात इन्स्टंट करपाक पळयतात तांकां हें जाता. हांव चड तुमकां लेक्चर दिना बट दीस इज अ ब्युटिफूल प्लेस. ह्या जाग्यार निसर्ग आसा. आजून पर्यंत आमच्यांनी कविता करूंक येतात. म्हाका खबर ना हाचे फुडें येता एखादें बरें जातलें. वी वील ट्राय टू डू इट. सांगे आमकां प्रिजर्व करूंकूच जाय कारण सांगे हॅज गॉट अ ब्युटी आनी ती आमकां सांबाळून दवरूंक जाय. इट इज अ व्हेरी रिसोर्सफूल टावन. हे जो एरिया आसा तालुका आसा रिसोर्सफूल इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, रिसोर्सफूल इन टर्म्स ऑफ नेचर, रिसोर्सफूल इन टर्म्स ऑफ ब्युटिफूल पीपल. लोक बरे लोक आसात आनी हे रिसोर्सीस टॅप करपाच्यो दुसरे वटच्यान गजाली जातात. तितून भितर हे रिसोर्सीस वयतले आनी सगळ्यांनी लेट अस होप की वी वील मेंटेन आमचे जे नॅचरल ब्युटी आसा. आमचे कलाकारांचे आमचे पोएट्स कवी जे लोक आसात साहित्याच्या मळार जे वावर करतात तांकां सदांच हो गांव अपिलींग जावचो. तशेंच हांव लिटरेचराचेर चड उलयना कारण म्हाका साहित्य आनी हें केन्नाच म्हाका जमलें ना. म्हाका दिसता की हांव बरो पोएट जाता आसतना बरो कथाकार जाता कारण हांव जेन्ना एक एक्टर म्हणून काम करतालो कॉलेजीच्या खुबशे कॉलेजीच्या प्रायजां बेस्ट एक्टर कला अकादमी हें सगळें पळयतां तेन्ना हांव म्हजे स्क्रिप्ट्स बरयतालो आनी ते टेम्पररी स्क्रिप्ट्स बरयताले आनी एक दिसा भितर जेन्ना म्हाका केन्नाय परफॉर्मन्साक धाडटाले हॅपनिंग जाताले क्रिएशनान जाताले आनी आय वॉज अ मेन प्लेयर इन दॅट. खंय जर चॅलेंज मारून जिखपाचें आसत जाल्यार फर्स्ट पोजिशन तेन्ना आमकां मार्क्स बी चड मेळटाले आनी कॉलेज यूज टू प्ले ऑन मी. चल सवाल करता जर जाय जाल्यार हील स्टूड फर्स्ट येतले अशें करून आमी खुबशीं प्रायजां हाडटाले आनी आमच्या कॉलेजीक टॉप दवरताले आनी तेन्ना विदीन शॉर्ट टायम स्क्रिप्ट बरोवची पडटाले. तूं हें कर विदीन हाफ एन आवर आमी सगळे ते मेकअप करताले. वेन आय हॅड गॉट ऑल दीस क्वॉलिटीज बट आय नेवर साहित्यीक जावपा खातीर टायमूच मेळना फॉर ऑल दीज रिजन्स बिकॉज आय वॉज अतृप्त आत्म म्हणटा न्ही. आय वॉज रनिंग. आय वॉज लुकींग दॅट माय एम इज समथींग. फायनली टुडे आय हॅव रीच्ड टू दीस पोजिशन. आतां जाता जर जाय जाल्यार सांबाळूंक जाय. हांव चड वगत घेना. म्हाका चड बरें दिसलें की एक इंटेलेक्च्युअल्सा मदीं हांव आयज आयलो. आमी जेन्ना भाशणां करता म्हजी एक सुपर फास्ट स्पीड आसता. इलेक्शन भाशणां बी आसता न्ही स्पिचीस ती म्हणजे सुपर फास्ट स्पीच आसता. तातूंत भितर म्हाका 2 वरांचें आयज हें आसा तें अर्द वराक भितर काबार करपाक जाय. बट वेन आय टॉक टू यू आय हॅव टू रियली सिरियसली थिंक अबाउट युअर फिलिंग्स ऑल्सो. यू शूड नॉट हर्ट. तुमच्यो भावना जपून म्हाका शब्द वापरचे पडटात कारण शब्द कशे वापरचे हें तुमी बरें जाणात. चड आनी चड तुमकां आमचे भुरगीं आसात तांकां साहित्याच्या मळार हांव आवडयता. बरें तांच्या आंगा भितर आमच्या बायेन बरी पोयम केल्ली आसा. इफ शी हॅज डन इट ऑफ हर ओन देन तुका खऱ्यांनीच बरे दीस आसात कारण ह्या एजीचेर पसून जी फिलिंग्स जाता ती पेपरार येवपाक जाय तेन्ना तुमचें इम्प्रुवमेंट जातलें. हांव सगळ्यां लागीं मागता जें कितें तुमच्या मतीन येता द बेस्ट सूट म्हणजे शब्दाचेर
एक जर बरी कसरत केली जर जाय जाल्यार यू कम आउट विथ अ व्हेरी गुड पोयम. परत एक फावटी आमच्या बाईक दिता की तुजी कविता ज्यो आसात इट इज रियली आयकत रावून दिसता कसलें कितें आसा जाल्यार. सगळ्यांक बरी परबी दिवन म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं सुभाष बाब. तुम्ही म्हणले उलयतना हांगासर जे कविता जालो जे कवी आसा ते पेटोवन घालतात. तुमच्या उलोवपांतूय तुमी आमकां पेटोवन घातलेले आसा जाणवायेच्या नदरेंतल्यान. तुमी म्हणले तुमचे कडेन तांक आसुनूय तुमी केन्ना कविता बरयल्यो ना. पोतवली भवनाची दारां सदांच उक्तीं आसा. तुमकां जाय तेन्ना तुमी येवंक शकता आनी तुमच्यो कविता तुमी सादर करूं येता. कित्याक तुमी सांगलें तुका एक एम्बिशन आहलें तें आयज तुवें जोडून घेतलें. म्हाका दिसता आतां तरी तुजे कडेन वेळ आसतलो कविता करपाक. तांची सुरवात तुमी पोतवली भवना कार्यावळींतल्यान करची म्हणून मागता. हे कवी संमेलनाचे निमतान आमचो मुखेल सोयरो चीफ गेस्ट सांगी पाटणांतलो नवो MLA बाब सुभाष फळदेसाय. बाब सुभाषाक हांवें पर्सनली केन्ना पळोवंक नाशिल्लो. हांवूय मातसो पॉलिटिक्सांत आसा ट्रॅक धरता तशी ट्रॅक हांव ताजी धरूं नाशिल्लो. खंय खंय पेपराचेर टीव्हीचेर न्यूजाक म्हणनाका ताका इम्पर्सनली हांवें पळयल्लो. पूण आज ताका आमी प्रत्यक्ष आयकलो आनीक हांव खूब अजाप जालो ताची क्वॉलिफिकेशन पळोवन ताची जी इंट्रस्ट आसात ते पळोवन. भायर हांव जायतें कितें कितें आयकतालो. सुभाष बाबान आपल्या भाशणांत ताची बरीच फडणीशी केली आनीक जें जें कितें हांव ताचे बद्दल आयकतालो ताचेरय ताणें आपलें इनडायरेक्टली भाश्य केलें जें म्हाका दिसता म्हाका तरी तें सजमलें. हांव रोखडो तुमकां तें सजमलो जाल्यार कदाचीत हांव पॉलिटिकल मायंड आसा म्हणून तें सजमलो आसत.